साम्युएलाचे पहिले पुस्तकावेले वाचप। त्या दिसांनी भुरगो साम्युएल एलीची नोतरी खाल सर्वेस्पराची सेवा करतालो। त्या काळार सर्वेस्पर मनशाकडे उलयलो चडशे आयकूं येनासले। दर्शनांनी चडशी मेळनासली। एक दीस एली आपले सदांचे स्वातेर आड पडलोलो आणि ताचे दोळे जेमेन बोरमेलोले देखून ताच्यान कांय पळोवंक जायनासले। देवाची पोंटी अजून पालवना आसली आणि देवाची आर पेट आसली। त्या सर्वेस्पराच्या पवित्र स्थानांत साम्युएल न्हिदून आसलो आणि सर्वेस्परान उलो केलो, साम्युएल साम्युएल। ताणे जाप दिली, हो पळे आसा। आणि एलीशी धांवून वचून ताणे म्हणले, हो पळे आसा, कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? एलीन म्हणले, हांवें तुका आपोवंक ना, चल न्हिदूंक वच। तो वचून न्हिदलो आणि एक पावट सर्वेस्परान उलो केलो, साम्युएल साम्युएल। तो उठलो आणि एलीशी वचून ताणे विचारले, हो पळे आसा, कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? पूण एलीन परतीपाड केलो, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना, चल न्हिदूंक वच। साम्युएल सर्वेस्पराक अजून वळखनासलो, कित्याक सर्वेस्परान ताका आपले उतर केन्नाच कळीत करूंक नासले। तिसरे पावटी सर्वेस्परान साम्युएलाक उलो मारलो। तो उठलो, एलीशी वचून ताणे म्हणले, हो पळे आसा, कित्याक म्हूण म्हाका आपयलाय? सर्वेस्पर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक कळोन आयले आणि ताणे साम्युएलाक म्हणले, चल न्हिदूंक वच आणि कोणूय तुका उलो करीत जाल्यार तूं अशें म्हूण, उलोय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता। म्हणटच साम्युएल आपल्या जाग्यार वचून न्हिदलो। सर्वेस्पर येवन ताचेसी उबो रावलो आणि आदलेच भाशेन ताणे उलो मारलो, साम्युएल साम्युएल। साम्युएलान जबाब दिलो, उलोय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता। साम्युएल वाडलो। सर्वेस्पर ताचे सवे आसलो आणि सर्वेस्पर उलयता तितलीं उतरां तो सकल पडूंक दिनासलो। हे परी साम्युएल देवाचो प्रवादी म्हूण आख्खे इस्रायल देन ते बेर्शेबा पर्यंत वळखूंक पावले। देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार। आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, बापा, हांव येतां तुजी खोशी करूंक येतां। आशेवन आशेवन सर्वेस्पराची वाट पळयतलो। ताणें म्हजेर वडो घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो। जो मनीस सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता आनी कुड्ड्यान देवाक भोसतल्या फितुऱ्यां बाराबर भोंवना, तो खरेंच भागी। जबाब, बापा, हांव येतां तुजी खोशी करूंक हांव येतां। तुजे खोशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्रांच्या ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलोलें आसा। देवा, म्हज्या काळजान तुजे समोर्तीचो हांव मोग करतां। जबाब, बापा, हांव येतां तुजी खोशी करूंक हांव येतां। योद्न आनी भेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले। होम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय। तेन्ना हांवें म्हणलें, हो पळे, हांव येतां। जबाब, बापा, हांव येतां तुजी खोशी करूंक हांव येतां। सदांच तुजें प्रमाणीकपण व्हडले सोबेंत हांवें परगट केली।
म्हजें तोंड हांव दांपून दवरचो ना. हें तूं बरें जाणायत सर्वेस्परा. जबाब: बापा, हांव येता, तुजी खोशी करूंक हांव येता. उद्गार: Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. जेजू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जोआंव सांगाती तो सामको सिमांव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमांवची सासू जोरान अंथरुणार पडलेली आसली आनी ताणें ताका रोखडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली. आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती ताचो परामोस करूंक लागली. सांज जातूच दीस दारीर पडल्या उपरांत सगळ्या वायटेकारांक आनी देंवचार बसलेल्यांक ताची सोरशीं हाडली. ताच्या दारार नोगरभर लोक जमून खेत जाली आनी जिन्सा भासांची खूब बोलीकारांक ताणें बरी केली. जायते देंवचारूय काडले. तरूय आपूण कोण तो ते जाणो आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. दुसरे सकाळीं अजून काळोख आसतना उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें करतालो. सिमांव आनी ताचे सांगाती ताका सोडूंक गेले आनी तो मेळटोच ताणें ताका म्हणलें, सगलो लोक तुका सोदता. ताणें तांकां सांगलें, दुसऱ्या कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नोंगरांनी वचुया. थंयसर हांव शिकोवन दिवंक जाय, कित्याक ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्ख्या गालिल्यांत भोंवून तो तांचे देवस्थानांनी उपदेश दितालो आनी देंवचारांक धांडायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकाणणी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल. दुसरे सकाळीं तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें करतालो. नियाळा कादार. जायते फावट आमी अशें म्हणटा, आमकां मागणें करूंक वेळूच मेळना आनी इतलीं आमच्या कामांनी बुडलेलीं आसता. आमकां दीस केन्ना उजवाडता आनी रात केन्ना सोंपता हाची मात पासून सुलूस लागना. एका दिसाक 24 वरां आसून पासून आमकां तातूंतलें एक ऑर जेजूक सांगाता सरूंक कठीण जाता. पूण आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां आयकूंक मेळटा, जेजू इतलो आपल्या मिसावांचे कामांनी व्यस्त आसून पासून आपल्या बापाक आपलो वेळ दिता. सकाळ फुडें एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून आपल्या बापा लागीं उलयता. आपलें सगळें सूख आनी दूख तो आपल्या बापाक सांगता. आपली आख्खीच जीण तो ताच्या हातांत घालता आनी ह्या वरवीं ताका आपलें मिसांव फुडें व्हरूंक बळ, कृपा आनी आदार मेळटा. आयज आमी जेजूच्या पावलांनी चलची गरज. जेजून जसो आपल्या बापाक आपल्या जिणेचो माज केलो, तशेंच आमी जेजूक
आमच्या जिविताचो माज करची गरज. आमी ताका आमचो वेळ दिवंक गरज. ताचे सवें आशिल्लें आमचें नातें आनी मजबूत करची गरज. आनी अशें जर आमी करीत जाल्यार आमचे जिणेक रंग आयल्या बगर रावचो ना. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, जेजू, आमी तुका आमच्या जिवितांत पयलो वयलो जागो दिवंक वावुरतलीं.